गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. हे बाय आमचे बाय तेका सद्या म्हणजे अशें बसपाक जाय, म्हाका मातशें भायर सरपाक जाय. नुस्तेकाराची म्हणजे येयल्लो घेवपाकूच गावना, सो केन्ना घेयना येयना बीन तेन्ना हांव सकयल आमचे ते वॅन घेवन बसता पळय थंयचें हाडटा नुस्तें. आनी थंयचें हाडल्यार बरें पडटा, केन्ना क्लिनूय करून दिता ते. हांगा सरले सायकलवाल्यार आमचो तो सदांचो येता ते घेतले की ताका क्लीन बीन करचें पडटा. आनी आज आमकां बेगीनूय जेवण रेडी जावपाक जाय. मातशी भायर वयतले आयुश हॉस्पिटलान मम्मीचे, म्हणजे जेन्ना काबार जाता मेडिसीन आनी जेन्ना आमची गाडी बिडी आसता कशें कितें अवेलेबल पळोवन आमी मागीर वयता. सो आज गाडी बीन आहा, दोनूय आहा. एक आयज दोनूय आमचे येना, नदीमूय ना मुस्ताकूय ना. फ्रांसीस एक घेवन गेला ऑफिसान, खंयची घेवन गेला काय हां किया घेवन गेला, अर्टिगा आहा. किया घेतल्यार आतां किया जाता. आनी बाय पळय कितें घेवन येयला पळय भायर, आपली मॅट भायर घेवन येयला उडीत. ए यो गो यो गो भितर यो गो, यो यो भितर यो 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 बेगीन यो बेगीन यो ये बेगीन हांव हाडटा यो. आले म्हाजे बाय. बाबा ए फॉर कितें रे आसरा, बी फॉर आं ओके, ए फॉर एप्पल, ओके बी फॉर बॉल. खंय रे, व्हेरी गुड 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 गुड, क्लॅप 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 क्लॅप, व्हेरी गुड. हे बा ए फॉर एप्पल सांगला न्ही, आनी बी फॉर बॉल खेळटा खेळटा आनी सी फॉर रे. सो म्हाजें कितें जाल्लें, मोबायलान खूब स्टोरेज आसा आनी मदींच विडियो हे जालो, सो तुमकां अर्द सांगलें. पूण एक्चुली न्हू बायक ए फॉर एप्पल आनी बी फॉर बॉल कळटा, सी फॉर म्हटल्यार मां म्हणटा, डी फॉर म्हटल्यार बाक करता म्हणजे डॉग. पळय आं बाय, परत सांग बाय. ए फॉर कितें बाय, ए फॉर कितें, ए फॉर कितें रे सांग बाबा. ए फॉर आतां सद्या टिवीन गेला. हे पळय हे लायलें का कोको मेलो. बाबा ए फॉर, ए फॉर रे, ए फॉर, ए फॉर रे. आतां तेजो मोड ना, आतां म्हाका धरून बसला ते. हे काय आनी वॉल्यूम म्यूट केला, बारीक केला, एक नंबर दवरला. आनी ते बेगीन आयज उठले न्हीद येता, सो हांव हांगा दवरता ताका आनी हांव नुस्तें घेवन येता. मागीर बेगीन जेवन बेगीन रेडी जावन. मम्मी आप नाया हां मम्मी आहे हांगा हां, तिका म्हटल्यार तूं न्हावन यो पयलीं, मागीर तुंय न्हातलें मगे. सो ओके मम्मी दवर आतां थोड्या टायम ना हागे हकत जालें न्हू. हय सो हांव नुस्तें बीन घेवन येता. रान येयला तें ते चपाती बीन करता आनी ताका भाजी बीन करतना हांव नुस्तें बीन घेवन येता. म्हटल्यार तें ना करताले ते बीन. हें पळय खंय धांवता पळय, हें अशेंच हेवटेन तेवटेन धांवत रावता. सो रानी येयला, रानी सद्या चपाती करपाक बसला. हांवें ताका शॉर्ट फॉर्म सांगला कितें भाजी बीन कितें करपाचें तें, आनी हांव नुस्तें हाडपाक वयता. शेंगा हाडलेल्यो आसलेल्यो, सो हे पळय शेंगा हाडून हाडलेल्यो 2 दीस जाले. मातशें हें जातलें तें ताका म्हटलें हेजी सुक्की भाजी कर. सो कशी कितें खबर ना ताका सांगलें, आनी कांदो टमाट बीन घालून मातशी सुक्की भाजी कर. आनी हांगासर दाळ भिजत घातलेली, ही मागीर वयल्यान बेश्टी मारतली. पता चला कैसे करना है. चपाती मात बरी करता रान्या, चपाती अच्छा बनाती. अच्छा फुलता माझ्या कडेन चपाती जायना, तुमकां खबर आहा पयलींच्या विडियोन सुद्दां म्हाजे सगळे मॅप जाता ते, मेरे मॅप होता. सो राणीची चपाती पळय सगळ्यो गोल गोल सगळ्यो रावंड. सो चलो मागीर लेकी आतां नुस्तें हाडपाक वयता. केन्ना खंय वचपाक दिना पळय, वयरसून आतां म्हाका वयता पळयता खंय वयता काय म्हणून विचारता. रोखडें येता मिको, मिको रोखडें येता, रोखडें बेगीन ना. सो हांव नुस्तें हाडूंक वयता तेन्ना गेटीचो आवाज आयकला आनी म्हजो आवाज पळयलो. सारकें दिसलें म्हाका माव माव खंय खंय वयता काय म्हणून. म्हणजे म्हाका हांव सकयल येयलें तें कशें रावना, आपूण सकयल येताच. हांवें ताका सांगलें रोखडें वचून येता, नुस्तें घेवन येता म्हणून. आनी फुडें न्हू हांगासर धाकटुलो पपीज आसलो, सो ताका तेजे मम्मीन शीताचे पिशवेन बी घालूं जाल्यार तेजी मम्मी, कुत्र्यांची मम्मी आहा ती तोंडान घेवन वयता पिशवेंनी आपल्या पोरांक व्हरोन दिता. बाबडी काकूर काल येयल्ले सर बरे पपीज, फस्ट टायम पळयलेले, धाकटुले आसले. म्हाका खबर सुद्दां नासलें ताका पपीज हाडा म्हणून. बाबड्याक कितें दिवंक जाय, बुपाशी भूक लागता आसतली. आनी हो दुसरो तेंचे डेंजर ते आहा ते मिकूक, म्हणजे खंयच्या माजरांक मारूंक वयता पळयल्यार धांवून धांवत येता. ते पपीज ह्या सायडीक खंय ते बसताले, हांगा खंय ते बसताले पूण ना सद्या. खूब दिसांनी कुल्ल्यो पळयल्यो, कुल्ल्यो आहा आनी खुबशे नुस्तें आहा. सो कुल्ल्यो घेता इल्ल्यो आनी कितें फ्राय करपाक पळयता. हांगा आहा ते पॉम्पलेट बीन, बांगडे बीन आहा. सो ह्यो घेतल्या, वायट कुल्ल्यो आहा सद्या. खंय ते आमचे आसलो नाना. सो बायक बीन बरयलें बेगीन. आतां न्हिदतालें पळय. हांगा आईकूय म्हटल्यार आई येतली, आईकूय बेगीन जेवंक म्हटल्यार आई जेवपाक बसला आनी थंय मम्मीकूय जेवन रेडी जा सांगला बेगीन. बायन पळय सगळीं कशी हॉलान खेळणी खेळोंक बसला. आतां बाय कितें करता ना, हायड एंड सीक खेळोंक सोदता, म्हाका यो म्हणटा सोदपाक. बिग बू बिग बू आय सी यू.
बाबा माझ्या ओढू नका ते काय पिगबू आय सी यू वेर इज आश्रा पिगबू ठेवत ना यो. सो आता आम्ही बाहेर सरला फ्रांसिस्किरा ऑफिसान गेलो. म्हाका म्हटलें 2:30 भायर सरया म्हणून. येयला कितल्या 2:30 कितले येयला 2:30 येयला ओके तू येयलाच 2:30 आनी म्हाका सांगता 2:30 भायर सरपाक जाय. 2:30 येयला 2:40 पर्यंत माझं जेवण जालें. तुझं जावं न्ही एक्चुली प्रॉब्लम कितें जालें ना बायक बीन हाडून जेवण बीन सकाळ सुशेगाद हांवें केलें. न्हिदोवच्या टायमार पोटी केलें परत पोटी बीन क्लीन करून हे करून सगळें ताका परत हांवें न्हिदयलें. आनी ते न्हिदले म्हणून हांव चिंत्तालें हांवें चिंत्तालें फ्रांसीस बेगीन येत जाल्यार बरें म्हणून सोमतें वचून येतली. एक्चुली बायक हांवें रेडी करून सुद्दां दवरलेलें म्हणजे वचपाक कपडे सुद्दां घातलेले हांवें सोमतें बायक व्हरतालें आमी चिंतलें व्हरपाचें म्हणून. आई बीन केस बीन सगळें रेडी जाल्लेली. आई म्हणटाली आपूण येतली म्हणून न्हू. सो आई केस बीन उगोवन रेडी जाल्लेली. आनी मागीर कितें जालें आईक म्हटलें आई तूं राव बायक आनी बायची जॅम्पिटी घातलें म्हटलें व्हरत मी खूब भशेनूच बुंटू बीन न्हू आमचो मिकूचो बुंटू आनी म्हणजे मिकूचो 2 बाबू आसले. आरे देवा परत गाड्या हांगा नॅरो रोड आहा भितरल्यान आनी सगळे कोण ना कोण येता वयता. सो बायक आमी हाडूना. आई बाय न्हिदले म्हणून आईक सांगलें तूं आमी रोखडे वचोन येता म्हणून. आनी आतां हांगा असो वचपाक धाडको वचपाक येवपाकूच टायम थंय मातशें बेगीन जाता तशें पळोवया कशें कितें. शंकरूय जस्ट येयला हांवें सांगलें शंकराक मातशें रावलें आमी रोखडे वचोन येता. तेका कितें वचोनी मरे काय कितें करनी मातसो रावन येता थंय पावता मागीर कितले बेगीन काय लेट जाता पळोवया. ते हिशोबान हांवें सांगता तुका अशें रोडान बिडींग बीन स्टार्ट करता मागीर ते मात एक काय घडये जातलें कितें खबर ना. सो पळोवया तेका हांवें बॉटल बीन करून दवरला मिल्क बॉटल तेका दी सांगला. न्हिदलें जाल्यार मातशें न्हिदल्यार केन्ना ना ते न्हिदल्यार मातशें बरें न्हिदता नाजाल्यार रोखडेंच उठ्ठा 10-15 मिनटां तशें आहा. अर्द वर सुद्दां न्हिदता. तू नोटीस केला तू केन्ना धरून न्हिदता पळय तेका खूब टायम न्हिदता सुस्त न्हिदता. दूध बीन पिता आनी न्हिदता. तू बरोबर न्हिदना जाल्यार रोखडो उठ्ठा अर्दे वरांनी उठ्ठा. ना पूण आई आहा कोणूय मातशें सायडीक रावपाक जाय का वाफ गावंक जाय का ऊब घालूंक गावंक जाय कोंबड्यांच्या वयर कोंबड्यो बसता आवय देवा कितें सगळें पळय कोंबड्यांक मम्मा बीन आसता पळय मागीर ते ओग्गी रावता तशें पाय आमचे कोणी सायडीक न्हिदल्यार ओग्गी न्हिदता. सो चलो हांगा सगळें आतां केन्ना जातलें खबर ना काम. ट्रॅफीक सगळे रस्ते फोडला. एकदां ब्रिजाचें काम जालें की सगळे रस्ते बीन सगळे स्मूथ जातले. हे खंय पावला पळय एक फ्रेंड्स पयला आमच्या बॅल्कनीन हे बेडरुमांतसून रातचें सारकें कळटा ब्रिज करता ते लायटींग बीन चालूच दिसता तेंचें सारकें दिसता उजवाड दिसता सारको. सो चलो होपफुल आयज कोण पेशंट चड नासल्यार पुरो. एक्चुली लास्ट टायम सुद्दां गेल्ले ना म्हणजे चड नासता सकाळचे गेल्यार गर्दी आसता थंय खूब आसता लोक बीन पेशंट बीन खूब आसता आनी सांजचे बीन गेल्यार चड लोक आसतले दिसता. आमी मिड टायम वयता न्हू ऑड टायम सो ह्या टायमार चडशे कोण येयना आमी तशेंच वयता त्या खातीर न्हू कोण नासता चडशे. सो पळोवया कशें कितें आयज कोण नासा ना हांव चिंत्ता ना जाल्यार पुरो बेगीन हांव आमचें काम जाल्यार पुरो. मम्मीचे टॅबलेटी काबार जाल्ल्यो सो जशें काबार जाले की मागीर वयता आमी. 15 दिसाचे दिता न्हू. 15 म्हणजे सांगता रे ती पण वयर सकयल आसता तेंचे तेंकां कळना न्हू ते बारीक बारीक आसता कशें कितें ते चून आसता पावडर आसता ते कशें कितें अंदाज दिता ते 15 दिसांनी येवपाचें. केन्ना बेगीनूय काबार जाता केन्ना उरताय थोडे वयर सकयल जाता थोडे मेडिसीन चड आसता थोडे कमी आसता तशें आसता. हांगा आनी कितें जाता काय ह्या सायडीक ब्रिजाचें ते हांगा सकयल येतलो कितें हांगासून स्टार्ट रे हांगा सकयल येतलो असोसून ओके ओके हांगासून ओके ओके हय दिसता डायरेक्टली बेगीन जाल्यार पुरो. सो चलो पावता आनी तुमकां दाखयता मागीर कशें. तूं येतलो भितर हॉस्पिटल पळोवपाक बी आयज यो मरे तुका कळटलें सगळें. पार्किंग बीन पळोवंक जाय. पार्किंग गांवतलें यो सकाळ पार्क करून येवचें पडटा यो तूं खंय सकयल केन्ना गर्दी नासतना वयरूय पार्क करूंक शकता दिसता. वयर मागीर ते येता आनी सिक्युरिटी काडूंक लायता न्हू. पळोवया फ्रेंड्साक दाखयता खंय खंय कशें कशें वचपाचें तें. नेक्स्ट टायम मागीर हांव बीन येयना तुका येवंक गावतलें डायरेक्टली. हां कितें मम्मीचें आतां वेट चॅक करता कितलें
60 60 ना रे 58. सो हांगासर आमचें जालें बेगीनच जालें. ह्या टायमार ऑड टायमार तेन्ना फोन चडशी नासता तशी. आमच्या पयलीं कोण आसलें तें जालें. हां ओके प्रेशर बिशर सगळें चॅक करून जालें. मम्मीचे टॅबलेटी आतां घेवपाक जाय वचपाक जाय. जस्ट पावले आमी आनी शंकराक आमी सांगलेलें मातशें राव म्हणून. बाय उठलें म्हणून ताका म्हटलें मातशें राव आमी रोखडे येता म्हणून शंकराच्या वांगडा मातशें टायमपास करतलें म्हणून. पूण आमी तरी बेगीन पावले. 1.5 वरां भितर वचोन येवन बीन सगळें जालें. पावलें पळया कितें करता भितर. कितें करता रे अबोल कितें करता रे म्हाजे बाबा. पांय बीन परतो घालून एक ताका बस पावडर तर पावडर माझे बाबा तो कुठे कुठे केस बीन पळय कितें जाला. साको बस रे पावडर रे साको बस पावडर म्हजे बाबाच्यो. ऍपल जे अपोलो हा रे खंय रे ऍपल न्हू रे बाबा तो हाप. ग्रीन ऍपल आसा रे पळय ग्रीन ऍपल. आतां सांजचे टायम म्हटलें हॉस्पिटलांतसून येवन गेले की बेश्टें मातशें आड पडलेलें बायच्या वांगडा मातशें बसले बिसले. तर सांजचो टायम कसो गेलो कांयच कळना. च्या बीन पिले आनी मागीर म्हाका याद येयली हांवें सकाळच्यो कुल्ल्यो हाडलेल्यो आनी कुल्ल्यो सकाळच्यो करूंक पावना मागीर ते वास बीन माता न्हू. सो हांवें कितें केल्लेलें कुल्ल्यो क्लीन करून हाडलेल्यो. परत येवन सारक्यो परत क्लीन केल्यो मातश्यो आनी ताका मातशें बरें धुवन मातशें मीठ घातलें. मीठ मातशें लायलें आनी हळद कित्याक मागीर पिड्ड्यार बीन जायत म्हणून हळशें हांव तशें लावन दवरना पूण हळद आनी मीठ मातशें लावन दवरलेलें आनी पिड्ड्यार दवरलेल्यो. सो आतां बेश्टें सुकें करता कुल्ल्यांचें सुकें आनी सांजच्यो सारक्यो कुल्ल्यो म्हणजे सारक्यो फेवरेट. सो ताका कश्योय कुल्ल्यो दिवं भाजून दी उकडून दी सुकें कर कडी कर ना कितेंय कर ताजें फेवरेट कसल्योय कुल्ल्यो गांवठी जावं त्यो धव्यो जाय पूण धव्यो गावलेल्यो म्हाका. सांजे हाडलेल्यो थोड्योश्यो सो करता आतां. हे पळय चडय मोठ्यो ना त्यो हांवें बेश्टे ताका वयर लायला मागीर अश्यो हायल्यो. ह्यो इतल्यो मास नाता केन्ना चुकोन बऱ्यो आसल्यो आसल्यो ह्यो कश्यो आहा पळोवया. आनी हांवें हाफ कोकोनट घेतला आनी कोथमीर घेतला आनी ह्यो जिते मिरसांगे हे सगळें हांव मोठ्ठे ग्रायंड करून घेतलें आनी मागीर अशेंच कांदो टमाट बीन घालून सगळें हें घालून करतलें. सो नॉर्मल आहा आनी टेस्टीक लागता. हे धरतरीत वांटून घेवपाक जाय म्हाका. तितून हांव एक पाकळी 1 ना 2 लसूण अशें पाकळ्यो घालता आनी ग्रायंड करून घेतलें सारकी मोठी चटणी भशेन. चड बारीक करचें ना उदक चड घालचें ना आनी हेका कांदो टमाटो वचून सगळें हें घालून घेता. सो चलो करता पयलीं. बायचे पयलीं कुकर लायला बायक बरोवपाक. बायक काय कुल्ल्यो बीन कांय खावचें ना. सो म्हटलें सुशेगाद करतलें बायचे पयलीं लावन घेतलें. सो मातशें बायक बरयता थंयसर हांव हें करून दवरता ते पर्यंत गॅसीर. ऑलमोस्ट म्हाजें जावपाक येयलें. आतां मातशें ड्राय जावपाक जाय. सगळें घातलें आतां मातशें बरें शिजोवन घेता मातशें बरें ड्राय करून घेता आनी मातशें सुकें जावंक जाय. सो हांगासर म्हाजें जालें आज सारकें मचमचीत जेवण म्हणजे कुल्ल्यो आसत जाल्यार बरें जेवण वयता. टायम जाता जेवपाक खूब टायम लागता म्हणजे एक तुजें 10-5 मिनटान सोंपता तें 15-20 मिनटां लागता जेवपाक कुल्ल्यो बीन आसत जाल्यार. आनी ह्यो तर धाकट्यो ह्यो रोखड्योच जाता. व्हडल्यो बीन गांवठी बीन आसता ना जाल्यार दोनूय हातीन खावचें पडटा. म्हाका इवन ह्यो सुद्दां कुल्ल्यो खाताना दोनूय हाती यूज करचे पडटा मोस्टली मांस काडून खावपाक. पूण पळोवया मांस आसल्यार पुरो मात मातशें बरेंशें. सो हांगाच आतां जेवता बिवता आनी व्लॉग हांगाच एंड करता. बारीकसो आसलो आयचो व्लॉग. मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन टेक केअर बाय बाय गुड नायट.